एवरीवन, सगळ्यांक तुमका देव बरो दीस आवंड येता। आयज आमी वालवाड्यान येयल्यान टू इनॉग्रेट दिस रिटेनिंग ऑफ वॉल ऑफ नल्ला फ्रॉम नियर ग्रेगरी पेट्रिशो रॉड्रिगीस हाऊस इन सर्वे नंबर 172/35। आणि या सुवाळ्यार आमच्या मध्ये आमचो सरपंच बाबा हनुमान नाईक, आमचे स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब राघोबा, वॉर्ड मेंबर बाय अश्विनी, वॉर्ड मेंबर बाब सचिन, आमचो VDC चेअरमॅन बाब आमचो प्रदीप, आमचो एक्स सरपंच हांगा आहा बाब आमचो अजित, आमचो WRD AE हा बाब विनू, JE बाय आमचे रेशमा, ताजो आख्खो स्टाफ, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब मंथन। आयच्या सुवाळ्यार आमच्या मध्ये हा आमचो PWD वॉटर डिपार्टमेंट AE बाब पायस, आमचो PWD रोड्स डिपार्टमेंट AE बाब दर्शन, आमचे JE इज ऑल्सो प्रेझेंट हियर। सगळे हांगासरले ग्रामस, सगळ्याची नांवां घेयना, सगळे ग्रामस प्रेझेंट हियर। प्रेस मीडिया, हे काम आयज आमी 8.5 lakhs थ्रू WRD पास करून हाडलेले आहा। चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। पयल्या सुवातेर आमच्या ह्या जाग्याच्या सेंट एन्स चॅपलाचे प्रेसिडेंट तेणे NOC दिल्या म्हणून सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदता आयच्या दिसा, टील वी डोंट गेट NOC फ्रॉम द कन्सर्न ओनर, द गव्हर्नमेंट, वी मीन्स द गव्हर्नमेंट कॅनॉट प्रोसीड विथ द वर्क। सो पयली म्हणटा ती NOC बाब आमच्या प्रेसिडेंटान दिली, मागीर रेझोल्युशनूय आमच्या पंचायतीन दिले, आणि हे फुडाकार घेऊन थ्रू WRD हे पास करून हाडलेले आहा। हांव आमच्या WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकराक देव बरें करूं म्हणटा, हे पास करून दिला आमकां। काम केन्ना चालू जातले रे बाबा? नेक्स्ट वीक केन्ना? बाय वेनेसडे काम हांगा चालू जातले। हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरलो स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब राघोबा आनी तुमी शेजारी सगळ्यांनी उबे रावचे आनी हेजे इन्स्पेक्शन एवरीडे करचे। आमचो सुपरवायझर फ्रॉम WRD आसतलोच, आमचो AE JE आसतलेच, बट एज स्थानिक वॉर्ड मेंबर, एज सरपंच तुमी येवचे आनी हेजी कोहे चलता, कित्याक तुमी जाणा हांगासरले प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स कितें जाता, उदक कोहे फ्लो जाता, कितें जाता, आनी आमच्या बाब कॉन्ट्रॅक्टर मंथना कडल्यान ते काम करून घेवचे। परते सांगता, म्हाका पयरूच आमच्या बाब विनून सांगले तेजी वर्क ऑर्डर मेवल्या म्हणून। पळय, हीज फादर ऑल्सो एक्सपायर्ड and he was on leave for around 12 days. मागीर तेणे सांगले की काम जाले, वर्क ऑर्डर मेवली। दुसऱ्या दिसा कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें डेट दिली, कित्याक नेक्स्ट फूल वीक आय एम फॉर माय असेंब्ली सेशन। माय असेंब्ली सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे टिल फ्रायडे। आय वोंट बी एबल टू कम हियर टू इनॉग्रेट, आणि मागीर ते तेज्या नेक्स्ट वीक पडटले म्हणून आमी हे लेटर आमच्या पंचायतीक केली की आयज इनॉग्रेशन हा म्हणून। नेक्स्ट टाइम वी विल सी दॅट वी गिव इनफ टाइम। आय ऑल्सो रिक्वेस्ट आमचो सरपंच, जेन्ना जेन्ना तुमकां आमची गरज लागता खंयच्याय कामाक, फॉर एनी वर्क, इफ यू वॉन्ट मी ऑल्सो टू कम फॉर इन्स्पेक्शन, आय ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम एट दिस टाइम टू गिव मी टेक माय डेट। खूब फावटी ओन्ली इन्स्पेक्शनां जाता आनी पंचायतीन साकून आमकांय डेट येता, बाबा ह्या दिसा ह्या टायमार यो म्हणून, दुसऱ्या दिसा ह्या टायमार यो म्हणून। आमचे शेड्यूल बोललेले आसता। सो हांव पंचायतीकूय रिक्वेस्ट करता आमची डेट घेवन इन्स्पेक्शनां जावची, म्हाजी जेन्ना गरज आहा पळय तेन्ना। आनी उहीच आसगांव गांवचे आमदार आनी पंचायत मेळोन, VDC कमिटी मेळोन, आमची BMCची कमिटी मेळोन ह्या गांवची उदरगत जावची म्हणून आमची मागणी। सो आय ऑल्सो रिक्वेस्ट द सरपंच
to give me prior notice, 1 week notice, as you said. Even if I can get one week notice that there is an inspection where I am needed, I will be ever so, I will be present for that, because माझे शेड्यूल हे आसता. फाल्याच इन्स्पेक्शन हा हे म्हणल्यार तोय जायना. आणि थँक्यू फॉर सरपंच आणि सगळे पंचायत मेंबर्स, आमची VDC कमिटी अँड एव्हरीवन फॉर युअर कॉपरेशन अँड हेल्प ऑलवेज. वांगडा रावून ह्या आसगांव गांवचो आमी डेव्हलपमेंट जावचे हे आमची मागणी. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.